आयज आमी जी नवीन कमिटी 18 तारखेक निवड केल्या त्या कमिटीच्या मार्फत हांगासर आयज आमी सगळे आमचे जे टॅक्सी भाव म्हापशेचे तेंचे हांगासर मिटींग आमी आपयल्या आनी तांकां फक्त जो कायदो मिटराचो पळय जो सरकारान आतां मिटर इम्प्लिमेंट केला त्या संदर्भात तांकां म्हायती दिवपाक आनी हे मिटर तांकां कित्याक एप्लिकेबल जावंक ना हेच्या बद्दल आमी आयज सांगपाक हांगासर येयल्ले आसा। आयज ह्या संदर्भात तेंचे कडेन सखोल अशी चर्चा करतना तांकां म्हायती दिली गेल्या आनी आयज ह्या माध्यमांतल्यान बाकीचे जे उरल्या त्यांच्या पर्यंतूय म्हायती पावयता की जो नवो मिटर 11,500 तुमकां फोर्स करता येलो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांक घे म्हणून तुमी काय घेवपाची गरज ना, कारण 140 जे एमेंड जाला त्याच्या प्रमाणे मिटर आणि प्रिंटर हो वेगळो सब्जेक्ट गोवा गव्हर्मेंटाचो आनी पॅनिक बटन आनी जो व्हेकल ट्रॅकिंग डिवायस 125H रूल सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो हेच्या अंडर हो वेगळो विषय। आयज पयशे खावपाक जाय म्हणून भ्रष्टाचारी सरकारान ह्या एकूच बॉक्सान जशी कोविडाची पॅकेज फाटल्या दिसांनी वाटलेली होम सॉल्युशन किट ह्या सरकारान वाटून लाखांनी जेचेर भ्रष्टाचार केला त्या सरकारान ही कोविडाची पॅकेज कशी मोविनान आयज हे मिटर हाडल्या आनी तितून हे सगळ्यो गोष्टी घालून तुमच्या माथ्यार मारपाचो प्रयत्न करता। हांव तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता की तुमी कोणीच पॅनीक जावपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना, कोणी कायदेशीर तुमच्या गाडयांक ऑलरेडी मिटर बसयल्लेले आहा ते वापरात आसा जे तुका ऑलरेडी यूज जाता। आनी उरलो प्रिंटराचो प्रश्न जाल्यार प्रिंटराक आनीक खूब तरेन सॉल्युशन आहा आनी जो जीपीएस म्हणजे व्हेकल ट्रॅकिंग डिवायस आनी पॅनीक बटन ह्या खातीर आमी कोणी वाहतूकदारांनी विरोध करूंक ना, सेंट्रलाचे जे येयला पळय तितून आमी एम्पॅनलूय करून घेतल्या वेंडर 7-8 वेंडर जेन्ना जितले सवाय तितले लोकांक गावचे आमचे टॅक्सी भावांक जितले जाता तितले सवाय गावचे अशी आमी वेवस्था तितून केल्लेली आसा। तेन्ना परत एकदा तुमकां सगळ्यांक सांगता जे नोटिसो तुमकां धाडटा 24 तारखे आदी मिटर बसूंक जाय हेचेर कोणीच भिवपाची गरज ना। आमची संघटना तुमच्या फाटल्यान ठाम आहा। जर सरकाराक परमीट कॅन्सल करूंक जाय, सरकार हे मुघलांचे किंवा निजामांचे सरकार न्हू, हे लोकशाहीचे सरकार निवडून दिल्ले आनी हे लोकशाही तर सरकार हे पाळटा जाल्यार सरकार कायदेशीर मार्गान तुमचे कडेन डील करतले। जे आमी नोटीस दिल्या तितून आमी चर्चा करपाक सरकाराक आव्हान दिला आनी ती चर्चा सोंपासर जे मिटर इम्प्लिमेंटेशन 24 तारखेचे ते स्थगीत दवरची अशी मागणी केल्या। जर परत एकदा तुमकां सांगता जर मोगला प्रमाणे निजामा प्रमाणे जर तर निर्णय घेवपाचे ह्या सरकारान ठरयले जाल्यार आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाक मानता, छत्रपती शिवाजी महाराजाची तलवार काडूनच तुमची गर्दन छाटपाचो निर्णय आमी घेतले येता ते इलेक्शनान। तुमकां सांगता हो म्हाजो इशारो आहा आनी सगळे आमच्या टॅक्सी भावांचो आनी तांच्या फॅमिलींचो पोटा पाणयाचो विशय आयज हांगा आसा। आयज ते कोविडान कशे जगता हेची चवकशी तुमकां करची पडना, पूण दुर्दैवान आमी निवडून दिल्ले सरकार हे पब्लीक नोटिसो घालता की 11,500 खर्च कर। हे अत्यंत दुर्दैव आनी लज्जास्पद म्हणटा तो ह्या सरकाराक लाजीरवाणो असो हो निर्णय आहा ह्या सरकाराचो। तेन्ना परत एकदा ह्या माध्यमांतल्यान मागणी करता कोणीच भिवपाची गरज ना, कायदेशीर ठोस छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या तलवारी प्रमाणे ह्या सरकाराक उत्तर दिले वयतले, कोणीच सगळ्यांनी घट रावचे आमच्या वाटल्यान।